जावनाचा वडे कोशेचो दिसता म्हाका वडकी मारून हांवें नासपाचो तुमी म्हणटले ताव जाला म्हूण पिसो कांयच मोना तुमकां सांगचो रे कसो आयज दीस जावन वडे कोशेचो दिसता म्हाका वडकी मारून हांवें नासपाचो तुमी म्हणटले ताव जाला म्हूण पिसो कांयच मोना तुमकां सांगचो रे कसो आयज जावन आसा दीस वयले खोशेचो तूं म्हणटले आयज कोणागे काजरा दीस गाय मो ना 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 आयज कोणागेलो काजरा दीस ना तूं म्हणटले आयज कोणागेलो बर्थडे गाय मो ना 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 आयज कोणागेलो बर्थडे ना पूण आयज खुशाल काय दीस जाले आहा अरे तुम बेश्टे कित्याक टेन्शन घेताय खुशाल काय दीस म्हणल्यार आयज मुगे पुण्यात इलेक्शन जिखून MLA जाला आत मुगेले पॉकेट मनी वाडटले कोण सांगता येल रे देवसा तुझे पॉकेट मनी न्हय पूण तुझे काम वाडटले म्हजो घो MLA जाला लोकांच्यो लायनी म्हज्या घरार लागतल्यो लोक ताका सर म्हणटले जाल्यार म्हाका कोण म्हणटले तुका लोक मॅडम म्हणटले आनी तू खबर हा जायती जाण MLA बाई म्हणटाय MLA बाई म्हणल्यार गुंडा न्हय गुंडा म्हणटाय ते जायती भाशा असताय आनी ते सगळे गुंडाचे लिडर म्हणटाय ते MLA बाई हां पूण मॉम डॅड इलेक्शन जिंकलो ही खुशाल कायची खबर आहे का फुडें हांव लेक्चर बंक करून खरेंच आतां आनी म्हाका ती हाय सेकंडरीन वचपाची गरज ना कित्याक गो ती हायर सेकंडरी चलोवन तुगे घराको येतली हाय सेकंडरी म्हणल्यार तुका एक 2 व्हीलर कशी दिसता ती खंयसरूय पार्क करूंक जाता बाय ताची खबर सो तू भितर वच आनी चेंज कर बरें आमी डॅडी रिसीव करूंक या आनी मुगे कितें कोताय गो तू हांगाच रावून सगळें काम कर ओय हांव ह्या घराक काम कोण जोरून मरपाचें आनी काय ना काम 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 ये भितर गेल ते तूं म्हणटले कोण गाय मू ही मुगे धाकली भयण आनी हांव ह्या घराक काजरा दोती येयला आतां एकलो येयला न्हू आनी एकलो उरला येवपाचो जिंदाबाद देवसारा नाव काडले आनी देवसाराचीर जालो तुवें म्हाका कितें म्हणा तूं काणी कोणे कितें म्हणपाक जाता तूं आतां MLA गेलो चार मरे हय आयज हांव खूब खुशाल केन्नाच म्हज्या जिवितांत जावंक ना पळय तितलो आतां पळय आगे आगे होता है क्या तुवें कितें म्हणला म्हाका जाल्यार कांय कळलें ना तुका आनी कांय समजोचें ना मॉम सेव्य तू आयलोय हांव तुजीच वाट पळयतालें मॉम चल आमी डॅडीक रिसीव करूंक या न्हय आनी टॉलिफा खंय आसा तर ते भितर चेंज करता आसूं तें मॉम वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स हांवें जाल्यार पयलेंच चिंतलां हें घर आमी मोडून हांगा एक व्हडलो बंगलो बांदया आनी हे सगळ्यो पोन्य वस्तू आहात न्ही त्यो काडून आमी भायर उडोवया ओय सगळे पोन्ने वस्तू काडून भायर उडयताय आनी हे वस्तू हाडटाय आनी मुगे कितें कोताय रे म्हाकाय काडून भायर उडयताय पळय तूं आमचो बूट बेश्टोच पिड्यार करिनाका आयज जावन आसा कितलो खुशालकायेचो दीस चल तूं भितर वच आनी सगळी तयारी कर डॅड येवपाचोच जालो ओय हे तयारी करपाक न्हू हांवें घरान आनी कांय काम ना म्हाका सदां आयल्या दिसा तें करचें पडटा जिंदाबाद 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 MLA जिंदाबाद कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हज्या गोरकारा हांव जाणच आसली तूं जेरूल जिखतलोय चोरी तर सगळो लोक म्हज्या बरोबर नासलो जाल्यार हें इलेक्शन हांव इतल्या मार्जिनान कसोच जिखचो नासलो तुका खबर आसा न्हय हांव 8,000 वोट्स लीड घेवन जिखोन आयला कॉंग्रॅच्युलेशन्स डॅड म्हाका तुजो सदांच अभिमान आसतलो रुजार डॉलिफा दिसोनान हे खंय
Congratulations, Dad. थँक्यू. पुण्यात कीप इट अप कीप इट अप. कितें कीप इट अप? तू खबर ना तुवें मारले पळय ती चॅलेंज. आतां म्हजी भुरगीं वाडोन व्हडलीं जाल्यान चेड्याचें म्हजें शिकप कोबार जालें. हांगा तुवें नोकरी सोदूंक भोंवता. अजुनूय एक ताका बरी नोकरी मेळोंक ना. देखून हांवें चिंतलां म्हजे इश्टिणीक फ्लॉरीक वचोन मेळ्ळो. ताचो घोव मिनिस्टर जाला आनी म्हाका खात्री आसा ते म्हाका जेरूल आपलो आदार दितले म्हणून. हागो क्रिस्टीन तें फ्लोरी तुगे इश्टीन आदली इश्टीन उरले ना. ती आतां मिनिस्टराची बायल जाल्या. तेक हे बागे पासून पडोन वसोंक ना. घे हे तुगे भुरगीं हाडला. रुजार कसो आसाय हांव एकदम बरो. आनी हांगा कसो पावलोय. यो बस देव बरें करूं. इतलो त्यो वगत रावलाय तो काजार बी जावंक ना. क्रिस्टीन मोग म्हणटाय तो फकत एकू पाट जाता. तूं आनी मुगे भयण दोगां एकमेकाचे गोड इश्टीन आसलेल्यो. म्हाका अजुनूय उगड आसा. तूं सदां आमगेर येतालें. त्या तोंडाक तुगे मोग ह्या मुगे काळजां रिगवलो. पूण हांव तुका केन्ना सांगूंक पावलो ना. एक दीस हांव तुका सांगपा म्हूण येतालो. शेजाऱ्यान सांगिल्लें म्हाका तुगे सोयरीक जाली म्हूण. पोत ती पळयन हांव घराको गेलो. मागीर कितें जालें. दुसरें चेडूं बाय सोदून काजार जावपाचो न्ही. सांगपा एकदम सोंपें पूण कोणा घाव जाता तेका ते गाया दूख गमोता. पूण रुजार तुवें ते मोडगांवच्या हॉटेलांतली सर्वीस कित्याक सोडली. हागो तुगे सोयरीके खबर आयकोन म्हागे संवसारांत जियोवपाकू नाक दिसोलें. देखून हांवें सगलें सोडलें. हिंग थिंग भोंवन हांव सोर पिवपा लागलो. मुगे भयण हे गिरेश चेड्याको काजार जाली आनी तेणी म्हाका आपणाक हे कामां दवरलो. केन्ना तरी तुजी भयण म्हजो उगडास करता. हागो तेक आपणा गेलो उगडास करपाक वच ना. तुगे खबर हूंय हाडल्या ती खबर सोड. तूं केशें आहा आनी तुगे भुरगीं. हांव मात एकदम बरी हा. म्हजी भुरगीं आतां वाडोन व्हडलीं जाल्या. चेड्याचें शिकप काबार जालें आनी चेडूं 15वी शिकता. खरें वालोर तुका. तूं तुज घोव मेले उपरांत पोतून काजार जायनासतना तुगे भुरग्यांक वाडयली आनी तुवें शिकयली. खरें तूं
तूं एक काळजीदार वस्तोरी. बर क्रिस्टीन, हांव वयतां. बरे भाशेन राव. बरो करून वच. सवय तुझा गुबीत मोग करताली आणि तुझ्या घराला येताली तुझ्या बहिणीक मेळूंक न्ही पूण तुका मेळूंक येताली. बाय बाय आयले. बाय एकलीच कितें उलयताय? काय ना बाय. हांव जाणा माय, तूं आमची खूब चिंताय म्हूण. हे वरस जावन आसा म्हजें निमाणें आनी उपरांत हांव कामाक लागून तुजो सांबाळ करतली. बरेंच बाय. माय, बर्नड अजूनय येवंक ना? ना बाय, ताचो म्हाका खूब हुस्को जाला. तूं जाणाय तो सकाळी फुडें भायर सरोन वेता शिर्वीस सोदूंक. आजुनूय ताका एक गव्हर्मेंट सर्वीस मेळोंक ना. आनी तूं जाणाय बाय, म्हाका भिरांत दिसता जोरी तो ताणें शिर्वीस मेळोंक ना म्हूण आपल्याक कितें वायट केलें जाल्यार. ना माय, ते पासत तूं कांयच भियेना काय. म्हाका म्हज्या भावाचेर पुरो विस्वास आसा. पूण बाय कितलें बरें जातलें आपलें न्ही आमच्या बर्नडाक एक गव्हर्मेंट सर्वीस मेळलेली जाल्यार. माय, देव आमच्या असल्या गरिबाच्या मागण्या आयकता गे. कितले त्रास काडू तुवें आमकां वाडयली आनी शिकयली, पूण कसलो फायदो एक बरीशी सर्वीस मेळना जाल्यार. बाबा तोशें म्हणून देवाक अपमान करिनाकाय. तुमकां बरें शिकोप दिवन वयर काडल्यात. आनी तूं जाणय, म्हाका दिसता ह्या वेळार देव आमची परिक्षा घेता म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा एक ना एक दीस हे दुखाचे पयस आमचे सोरोन सुखाचे दीस आमच्या घरान येतले. वय म्हज्या भावा, जे परी रस्ते चडटी आनी देंवती आसता तेच परी आमच्या जिवितांत सुखाचे आनी दुखाचे दीस येतात. हे वेळार आमी चडटी चडटा पूण उपरांत देंवती येतली म्हणजे सुखाचे दीस. येवंकूच जाय. ह्या फुडें हांव निराशी जावचो ना. म्हज्या जिवितान आयिल्ले दुखाचे दीस पयस करून सुखाचे करतलो. अँड दीस इज माय चॅलेंज. म्हजो गो मिनिस्टर जाला रेव्हेन्यू आनी फायनान्स पोर्टफोलियोंतल्या. आतां म्हज्यान सायतेच दुडू कामांक जाता. मनशा लागीं दुडू आसल्यार तुज्यान कितेंय विकतें घेवंक जाता. हय, दुडवांनी तुज्यानी कितें विकतें घेवपा जाता जाल्यार त्याच दुडवांनी तुगे मरण विकतें दाखय गो. ए, तूं म्हजो मूड बेश्टोच पिड्यार करिनाका. तुका आयज घरान कसलेंच काम ना? घरां काम कोता मनशा आनी ह्या घरां काम फाल्त आसता. तूं मुगो दुडू दुडू म्हूण हेच भाशेन म्हणून वयतले आनी मेल उपरा पासून तुज्या पोडाचे दुडू घालचे पडटले. आनी एक तूं मरत जाल्यार मुगो ते कीड पासून तुका खावपा नाय. किडे खावपाक ना? आनी कित्याक रे? ते तर तयारूच आसतात मेल्ल्या मनशाक खावंक. ओय, ते तयारू आसताय मेल्या मनशा खावपाक, पूण तुगे असो मनशा न्हू मोगे असो मनशा खावपाक. तूं तो मेल जाल्यार ते बाबडे सारखे त्रासान पडटले. त्रासात? आनी कित्याक? कित्याक तूं हो थापील तो मेकअप देवपाक 8 दीस तरी लागतले.
आनी हो मेकअप हायन ते किड मोडत न्हू ते किडे आपणा मिरात ना कितें ए तू कोत्ता कोत्ता चड उलोवंक लागलाय तू म्हजो भाव म्हणून तुका ओकी रावता ना जाल्यार ना जाल्यार कित कोतो गो कित कोतोले घरातूं भायर घातोले तुवें म्हाका घरातूं भायर सरोस म्हणल्या पासून हांव केसो वचपाक ना पूण एक मात तुमगे करप्शन चोयन चोयन म्हाका जिवा सारकी वीट येयल्या तेदो तो म्हाका राग येयत जाल्यार हांव तुमकां सांगना सगळ्या घरातून भायर सरोन येतलो आनी ऑपोजीट पार्टी पासून जॉयन जातलो हांव तुका शाणपण सांगता वचपाक तुजे चोयता हांव कित कोत्तें हांव टवयचो सदांच ल्हानपणीसून असोच हाची खबर आयकूंक लावल्यार हांव चिंतलेली चिंतना शांती पावची ना म्हाका एकठांय करूंक जाय दुडू आनी ते दुडू एकठांय करूंक हांव कसलेंय पावल मारूंक तयार आसा लॉरी कोण आणि तुका कोणे अधिकार दिला म्हाका नांवान उलो मारूंक हांव तुजे इस्कॉलांतली इश्टीण कोण क्रिस्टीन हांव तुका वळखोंक विसरली आनी हो तुजो भेस कितें तूं पयलें पळोवंक काय बरें दिसतालें तूं एक आतां आणटी कशी दिसताय तुजी शेप पासून सारकी पिड्यार जाल्या म्हजी खबर सोड हांव आयलेली हांगा म्हज्या पुताक कितें जालें तुज्या पुताक म्हजो पूत वाडून व्हडलो जाला तर म्हाका कितें कर म्हणटाय म्हज्या चेडवाशेन सोयरी घेवन आयलें कितें ना म्हज्या पुताक शिरविशेची चड गरज आसा देखून हांव आयलेली तुज्या घोवाक सांगून म्हज्या पुताक एक गव्हर्मेंट नोकरी मेळटा जाल्यार पळय म्हणून नोकरी सदांच तुजे उपकारी आसतली नोकरी मेवतली त्या पासून तूं भियो नाकाय पूण एक अडचण आसा वचून आनी कसली पळय क्रिस्टी तूं म्हज्या इस्कॉलांतली इश्टीण म्हणटच हांव तुज्या पुताक एक क्लार्काची नोकरी दिवंक लायता पूण तुवें म्हाका फकत 7 लाख दिवचे पडटले 7 लाख कितें उलयताय तूं इतले तर पयशे म्हज्या लागीं आसले जाल्यार हांव तुज्या दारार येवची नासली तर तूं कितें सजमलाय हांव हांगा भीक घालून बसल्या म्हणून तूं चड उलयताय देवाक उगत नाका तुजी ती ग्रेस कायर पदवी काडून घेवं तूं म्हाका शाणेपणां सांगताय तूं म्हाका वळखून नकय हांव तुका मोठ्ठें वळखता तूं ते गरीब फॅमिलींतल्यान आयलें एक दीस जेवल्यार एक दीस उपाशी आसताले तेन्ना म्हजे फॅमिलीन तुमचेर केल्ले उपकार तुमी विसरले पूण हांव विसरोंक ना वय जेन्ना मनशाच्या जिवितांत सुखाचे दीस येतात तेन्ना ताणें दुखाचे दीस विसरोंक जाय नाजाल्यार कसलो फायदो सारकें तुजें म्हज्या जिवितान एक दीस सुखाचे दीस येतले अँड दीस इज माय चॅलेंज सर सर कितें जालां मॅडम भायर बस स्टॉपाक कॉन्ट्रॅक्टर येयला आनी तो सराक मेळोंक सोदता हांवें तुका कितले फावटी सांगलां कोणी सराक मेळोंक येता जाल्यार ताका पयलो म्हजे शिंता कित्याक सराचे डिलींग सगळे हांवूच करता कोण आयला म्हटलें तुवें बस स्टॉपाक कॉन्ट्रॅक्टर होच कॉन्ट्रॅक्टर न्हय तो ताका हांवें आमच्या पंचायत रस्त्याचे फुटपाथ टायल्स घालपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो ताका भितर बरें मॅडम मनशान जिवीत मौजेन सारूंक जाय जाल्यार ताच्या लागीं आसूंक जाय दुडू आनी पावर मॅडम बसप्पा तुका हांवें फाटले फावटी 3000 स्क्वेअर मिटर रस्त्याचे फुटपाथ टायल्स घालपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो हातून तुजे आनी म्हजे भितर एक वर्बल एग्रीमेंट जालो आनी तेन्ना तुवें म्हाका सांगलेले 30% कमिशन दिता म्हणून मॅडम पण म्हजे अजून ते बिलूच पास जावंक ना आयज 6 म्हयने जाले तुवें हाडून दिवंक नाय आणि त्याच खातीर हांव सराक न पाहिलेलो कितें म्हटलें तुवें बिल पास जावंक ना ना हॅलो व्हिडिओ हांव मिनिस्टराची मिसीस फ्लॉरी उलयतां तुवें
बसपाचें बिल अजूनही पेंडिंग कित्याक दवरला कितें ताणें घातलेले टायल्स सगळे फुटलेले आसात आणि लोकांची कंप्लेन आसत देखून पूण हातून तुझ्या पासून 10% कमिशन आसा न्हय बरें हा तें म्हाका पडोंक ना तूं तें बील आत्ताच्या आत्ता पास करून धाड फुडलें हांव पळयता बसप्पा सांग तुजें काम जालें म्हण बरें 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 मॅडम थँक्यू येता मॅडम पीटर पीटर कितें जालें मॅडम पीटर हॉस्पिटलान गव्हर्मेंटाच्या पेशंटांक घालूंक दितात ती युनिफॉर्मां सगळीच पोन्नी जाल्या हाका लागून सरकारान सील कोटेशन मागयलें आनी काल जावन आसलो ताचो निमाणो दीस तुका हांवें सांगलेलें मेडिकल सुप्रिटेंडंटाक फोन करून कालच्या इन्वर्ट रजिस्टराचेर एक लायन सोडून हें काम तुवें केलां मॅडम तूं सांगता तें काम हांव केन्ना कोन्न नासतना गुड पूण मॅडम म्हाका तुजें कांयच समजूंक ना हांव तुका सोजमायता आयज कमिटी सील कोटेशन ओपन करतली आनी मागीर लोवस्ट कोटेशन आसा तें पळयतली कित्याक आयज ताचो निमाणो दीस मागीर लोवस्ट कोटेशनाचो रेट म्हाका मेडिकल सुप्रिटेंडंट फोन करून सांगतलो त्या उपरांत म्हजो मनीस 1 रुपया उणो करून आपलें कोटेशन सबमीट करतलो त्या उपरांत युनिफॉर्म शिवपाची ऑर्डर म्हज्याच मनशाक मेळटली मॅडम अशें चलता म्हणून म्हाका कांयच खबर नासली सगळे मंत्री म्हणटात आपूण सारके क्लीन ते लोकां लागच्यान कमिशन घेतात आनी खातात काल गेल्ले रस्ते एका म्हयन्या मध्ये सगळे पिड्यात मागीर ते नवो बांदतात आनी ताचें कमिशन खातात सगळे कमिशनाचेरूच चलता नो कमिशन नो वर्क नो मनी दॅट्स इट पीटर तूं आतां वच आनी तुज्या कामाक लाग बरें मॅडम हॅलो मॅडम हांव इन्स्पेक्टर वेलेर उलयतां तुज्या पुतान आपल्या फ्रेंडाक घेवन एका भुरग्याक बरोच मारला आनी ताका आमी GMCन एडमीट केला आनी तुज्या पुताक आमी अरेस्ट केला कितें इन्स्पेक्टर तो अरेस्ट केला तो भुरगो आलतूर फालतूर न्हय पूण तो जावन आसा मिनिस्टराचो चेडो मॅडम पूण कायदो सगळ्यांक एकच न्हय तूं कितें कायदो आतां म्हाका शिकयताय म्हाका जाय तेन्ना कायदो घडूंक जाता आनी मोडूंक जाता ताका आतांच सोड दॅट इज नॉट पॉसिबल मॅडम सॉरी कितें तुवें म्हजो फोन कट केलोय तुका खबर ना जे म्हजें उतर कोण काळी ना ताका हांव कसली सजा दिता ती लॉरी आयज हे भाशेन उसांबळ जावन खंयच्या दर्याक तुफान आयला तर सालू पुलिसांनी आमच्या पुताक अरेस्ट केला आणि वयल्यान म्हाका शाणेपणा सांगता पुलिसांनी झेवियराक अरेस्ट केला आणि कितें पूण वायट केलां आसतलें लॉरी हांवें तुका कितले फावट सांगले जेन्ना तो वायट कामां करता तेन्ना ताका तुजो सांगात दिना काय म्हणून पूण तूं म्हजें खंय आयकताय आनी तो म्हजें नांव पिड्ड्यार करून भायर सरला सालू एक फोन मारून तुज्यान आमच्या पुताक सोडून हाडूंक जाता पूण हांव सांगू तूं अशें करचो नाय कित्याक तुका आमच्या पुताचें पडोंक ना पूण तुका ह्या समाजाचें पडलां सारकें तुजें म्हाका ह्या समाजाचें पडलां कित्याक हेच पोरचेन म्हाका निवडून हाडला हेच पोरचेक लागून आयज मंत्री जाला आनी एक हांवें दिल्लो सोपूत हांव केन्नाच विसरचो ना असले सुपूत सगळेच मिनिस्टर वा MLA दितात पूण एकदा निवडून येतोच तांकां कदेल मेवतोच ते दिल्ले सुपूत विसरतात तूच दिसता तांचे मध्ये एक देवभक्ती आसली हांव जाणा हांवें तुका कितले सांगले जाल्यार ओन त्या कळशार उदक पिटर
चड लोक आसा सुमार 50-60. अशें कोण गरजेचें काम आसा तांकां रावूंक सांग. उरलेल्यांक फाल्यां आपय, कारण आयज हांव सगल्यांक वेळ दिवंक पावचो ना. बरें सर. रुजार रुजार कितें चाललंय गुन्यांत? लॉरी पुलीस स्टेशनाचेर गेला आनी डॉलिफा कॉलेजी. म्हाका कोण मेळोंक गेले तांकां आतां मेळटलो आनी उपरांत भायर सरतलो. घर सांबाळून घे. ते बसत तू काय भिनाका, घर सगळे सांबाळून घेता. बाय बालात का बाय मातशी ती गॅस बंद कर पळोवया. बरें माय. बरें येवपाचो वेळ जालो आनी येना बरोबर माय तुज्या हातांतले कितले दिसताले जेवण जेवल्यार अशें म्हणून कापडीन करतलो. सारकें माय तुजें. पूण आनी कितें बाय सांग न्ही. माय म्हाका घरा बसून वाज आयला देखून हांव चिंताली खंयतरी कामाक वचून. सगलो घराचो देसपेस बनेटाचेरूच पडटा. जोरी तर हांव कामाक गेलें जाल्यार म्हज्या देसपेसाचे पयशे तरी म्हाका मेवतले न्ही. बाय तेच हांव नको, तू खाली भनडाक विचार आनी तो कितें म्हणटा तें पळय. माय तुवेंनूच ताका समजायल्यार अदीक बरें. तर तुजें उतर केन्नाच मोडचो ना. सांगे माय. बरें बरें समजायता. आयज 15 दिसांनी म्हजो चेडो घरा येता. तो ते मिनाचे बाजेर काम करता आनी आमची पोटां भरता. आनी जाणोय बाय तो म्हाका सांगतालो ह्या वर्सांनी तो तुका काजार करतलो म्हणून. खरेंच न्हू माय. म्हजो भाव म्हजे पासत कितले चिंता आनी देखून एक नवी नवी सोयरी गो धाडीत आसता. पूण तूं तें म्हणटाय म्हाका परदेसान आसलेलो नवरो नाका 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 म्हणटाय. पूण बाय ह्या संवसारांत तूं जियेतेले जाल्यार तुज्या लागीं फकत आसूंक जाय म्हणटा तें दुडू. तुवें आजून संवसार खंय पळयलाय. माय दुसरे कितें चिंता तें म्हाका पडोंक ना. हांव काजार जाली जाल्यार फकत ते चेड्याशी जो गोंयान काम करता पळय ताजे लागीं. कित्याक म्हाका म्हजो घरकार सदांच म्हज्या सांगाताक आसलेलो जाय. पूण बाय पूण म्हाका आनी तुजें कांय आयकोंक नाका. तें आयकोपाचें ना. म्हजें डिसिजन फायनल. पलंका बरं तूं आयलोय कसो आसाय. आसा बरो. तू कशें आसाय. हांव आसा बरें. माय ना कितें. माय भितर आहा. माय ओ माय बेगीन भायर यो गे. माय ओ माय बेगीन यो गे. बाबा आयलोय रे तू. कोण आय रे बाबा. आसा बरो माय. तू कशी आसाय. हांव एकदम बरी आसा. आनी कितें जालें कित्याक बोंग मारतालोय. कांय जावंक ना माय. हांव वाटेर येताना म्हाका पोस्टमॅन मेळलो आनी ताणें म्हाका ही लेटर दिल्या. लेटर आनी कितें आहा तो ते लेटरीचेर. कांय जावंक ना माय. देवान तुजें मागणें आयकलें. तू सदांच चिंताली न्ही हांव बार्जीर वेतालो आनी हांव केन्ना परतो घरा येतलो म्हणून. पूण म्हाका आतां बार्जीर वचपाची गरज ना. कितें जाणा माय म्हाका बरी ही नोकरी मेवल्या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स माय ब्रदर. कीप इट अप. माय आयज दीस जावन आसा खुशालकायेचो. म्हणटोच आयज सावन म्हजी सगळीं सपनां हांव पुरी करतलो. तुमी खुशाल न्हय. वय बाबा आमी खूब खुशाल. फाटल्यान तुवें आमकां सुखान वाडोयली.
सावकार आता तू रेडी राव. होय माय म्हाका तो पोतून जावंक लागलो. म्हाका या घरातले दाणान आपलो रस्तो साफ करून सोदता. किदे माय ताका या वर्सा हांव जरूर काजार करतलो अँड दिस इज माय चॅलेंज. तुमकां सगळ्यांक खबर आसूंक जाय आनी 20 दिसांनी विधानसभाची इलेक्शन जावची आसा. गेल्ले पावटी तुम्ही माझ्या गावात निवडून हाडलेलो तुमची सेवा करूंक. हे फावटी म्हज्या गावाक निवडून हाडटले तुमची सेवा करूंक म्हूण सजमता. देव बरें करूं. पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक म्हजे काळजाचे कॉल आयकतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून हे मिटिंगेक आयल्यात देखून. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या सरकारान कितलीशींच कामां पूर्ण केली आनी नवी नवी कामां हातीन घेतलेलीं आसा. आमच्या पयले आसले काणकोणचेक लुटून लुटून सगळो दुडू स्विस बँकांनी आनी क्रेडीट सोसायटीनी भरून दवरला. हांव तुमकां इतलेंच मागता असल्या लोकांक तुमी आनी निवडून हाडिना जाव पूण बसीक वोट मारात आनी म्हाका निवडून हाड. देव बरें करूं. जरी तर तुम्ही कायदो हातांत घेतलो जाल्यार हांव तुमचे फाय सोडटलो. सर आमी चड बरें हाडटले. तुज्या पिस्तोलान फकत सोद गुयो आसा आनी म्हज्या हातांत हो दाणो म्हाका मार पडटा सो दिसता. तू आमकां धमकी दिताय? तुज्या पिस्तोलान फकत सोद गुयो आसात. तू 100 जाणांक मारतलो. उलयल्याक तू कितें करतलो? तू आमकां धमकी दिता? फाटी त्या नायजेरान रस्तो आडायलो तेदो ना सगळे आत्ते आहले ते पोत्ते केले मरे. तेदो तुगे पिस्टॉल भायर सरले ना मरे तेंचे गुळी मारपाक. तेदो बीन कापता मरे तुमी सारखे. ते बॉडी बिल्डर कशे मरे आणि हे शेतातले बावले कशे दवरल्या. अरे हांगा निवडून आमी हाडटा आमची कामां करपाक पूण हे निवडून आयल्या उपरांत आमच्या लागीं लाखांनी निवडून मागतात. निवडून आयले मिनिस्टर आणि MLA सजमतात की दुसरी चोर म्हणून. पण आपण कितें करता ती तांकां खबरच ना. पण आता पब्लिकेक पासून सगळी खबर आसा. करप्शन कोण कोण म्हणून दहशत बोबाळ मारतात पूण चालूच आसा. ते आमचे हुसर लाखांनी पयशे लुटतात आनी आपल्या बाळ भुरग्यांच्या नांवार करोडांनी तशेंच प्रॉपर्टी घेवन दवरतात. एक पाटी निवडून येतात कितले लाखांनी प्रॉपर्टी विकत्यो घेतात आणि आमची इन्क्वायरी कोण करतलो. जोरी तर जायत्या मिनिस्टरांचेर आनी MLAचेर कितल्योश्योच केसी असतात पूण प्रॉपर्टीक लागून एकल्याचेरूय केस ना. हे करप्शन फकत आमकां तुमकांच लागून करचें पडटा. जेन्ना इलेक्शनाच्या वक्तार आमी दुडू दिनान जाल्यार तुमी आमकां वोट मारिना आनी एकदां वोट मारलो म्हणटच तुमी आमच्या घरात डोनेशनां मागूंक येता. जाल्यार सांगात आमी तर करप्शन करिनात जाल्यार तुमकां दुडू खुयसान दितले. वाव वाव वाव. आता तू सारखे उलयले. करप्शन कोत्ता म्हणून तुवें मानून घेतले. फाटल्या इलेक्शनाक तुम्ही स्कॉलांनी वचून कोंकणी हो इंग्लीश भाशेचो आधार घेवन तुम्ही इलेक्शन जिखले पूण कोंकणी हो इंग्लीश हाचेर डिसिजन फायनल तुम्ही करूंक ना. अरे पिटर यांका इंग्लिश ही भाषा करू नका आणि कोंकणी भाषा करू नका. त्यांक जाई मराठी भाषा मरे. मराठी आमकां नाका आमकां नाका. अरे तुम्ही खबर ऐकले ना या वर्सा आमचे कला अकादमीन त्या कॉम्पिटिशनाचे 2 ग्रुप केलाय ए आणि बी. ए ग्रुपा 1 लाख पहिलो प्राइज आणि बी ग्रुपा फकत 20,000 पहिलो प्राइज आणि मराठी नाटका 1 लाख पहिलो प्राइज आणि मराठी बी ग्रुपा पहिलो प्राइज 50,000 रुपये. याच्यात कोण ना एक मराठी जाय म्हणून
कितें मराठी बी ग्रुपाक 50,000 रुपया पयलो प्रायस होय आणि कोंकणी तियात्राक फकत 20,000 सारके हे सगळे पडटा जाल्यार फकत एका लागून हय तुका गोंयांत रावूंक जाय वा महाराष्ट्रांत अरे तुका खबर ना आमी तो रिवायज करून कोंकणी तियात्राकूय आतां 50,000 प्रायस केला म्हणून त्या दोना सगळे तियात्रीस एकठांय जावन प्लुटन मिडियाचे बोबा कोतोचो सगळे तियात्रीस एकठांय जावन सिग्नेचर मान तुमच्या ऑफिसांत दितोचो हा ना जाल्यार आमच्या तियात्रातून खूंय पडले रे आम बोबा केले आमी तूं उठलाय म्हण लिहिलेले सगळे मिनिस्टर आणि MLA हो म्हजो आवाज आयकात जो कोण आमची 4 कंडिशन पयले कंडिशन जो कोण 10 वर्सां फाटी MLA आनी मिनिस्टर म्हूण आसलो ताका आमी परत बसोंक दिवचे ना गव्हर्मेंट सर्वंट 60 वर्सां जातोच रिटायर जाता तेच परी MLA हो मिनिस्टर आसात तांणी 60 वर्सां जातोच रिटायर जावंक जाय हे आमचे दुसरे कंडिशन आमचे तिसरे कंडिशन आजकाल बँकान चड पयशे दवरीत जाल्यार ताका टॅक्स लागता हाका लागून काळो पयसो धवो करपा खातीर लोक प्रॉपर्टी विकते घेतात पूण पयशे प्रॉपर्टीन इन्वेस्ट करीत जाल्यार ताका टॅक्स लागना जरी तर 1,000 वयर स्क्वेअर मिटराच्या वयर जर कोणा कडेन प्रॉपर्टी आसात जाल्यार सरकारान ताका टॅक्स लावचो आमचे चौथे कंडिशन भायल्या कितलेशेच गावांनी एक घडणी हे आसा कोणाचीच प्रॉपर्टी व पयशे दुसऱ्याच्या कोणाच्याच नांवार ट्रान्सफर करपाक जायना गोवान बायलेच्या व बायलेन गोवाच्या जावं भुरग्यांच्या व सोयऱ्यांच्या पूण तूं मेल्या उपरांत गव्हर्मेंट ते सगळे पयशे आनी प्रॉपर्टी आपल्या ताब्यांत घेता जाका घर आनी पयशे ना तांकां घरां दिता आनी जाका नोकरी ना तांकां नोकरी दिता आनी जाय तांकां देस्पेजाक पयशेय दिता हाकाच लागून थंयचो चड करप्शन चलना खंयची पॉलिटिकल पार्टी आमची 4 कंडिशनां मानून घेता ते पार्टेक आमी निवडून हाडटात आसात तुमी वय आमी तयार आसा आसा खंयची पार्टी आमचो गोंयकाराचो आवाज आयकोंक जरी तर करप्शन बंद करूंक जाय आनी गरिबी पयस करूंक जाय जाल्यार होच एक उपाय आसा तर कितें म्हणटात तुमी बंद करात बंद करात गोंयांत करप्शन बंद करात बंद करात बंद करात गोंयांत करप्शन बंद करात आयकलें न्ही तुवें आतां वच आनी तुज्या पार्टयेक सांग आमची 4 कंडिशनां आनी जरी तो तांकां मांडली आसा जाल्यार आमी तयार आसा तुमची पार्टी मेजॉरिटी करून गोंयांत निवडून हाडूंक आनी ही जाण आसा आमच्या गोंयच्या लोकांची चालेल एकामेकाक कोत्तात ती चॅलेंज